प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वा विसवोर, बोड 40 आनी 6 ते 50 आनी 2 पर्यंत 46 to 52. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ते जेरिकेक पावले आणि जेजू आपल्या शिसांक घेवन आणि लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक तावन भायर सरतालो तेन्ना तिमेवाचो पूत बार्तिमेव म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. नाझारेतकार जेजू दिवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. सवार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगले, पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आनी जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुज्या खातीर तुका हांवें कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताच्या फाटल्यान गेलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की बार्तिमेव नांवाचो एक कुड्डो जेजू ताका बरो करता. आनी भाव भयणींनो, ह्या मनशाक, ह्या कुड्ड्या मनशाक जेन्ना जेजू ह्या कुड्ड्या मनशाक बरो करच्या पयलीं कितें घडटा आयकात बरे भाशेन. आमी समजता की देवान जेजून ताका आपयलो, ताका बरो केलो आनी सगळें बरें जालें. पूण ह्या बार्तिमेवान जेजू वयर खबर आयकल्ली ना, तर तो केन्नाच जेजू व्हडल्या ताळ्यान आपोवंक नासलो. तो कितें म्हणूंक लागलो जेन्ना जेजू त्या वाटेर वेतालो? जेजू खंय वतालो? जेजू वेतालो जेरुसलेम. ताजो उगोत पावल्लो आतां आमचे पासत मरपाक, ताजो आपलो जीव दिवपाक, आमचे सरवण करपाक. आनी त्या वेळार जेन्ना तो रस्त्यार वेतालो, बार्तिमेव थंयसर सकला बसून भीक मागतालो. आनी ताणें आयकलें की जेजू त्या रस्त्यार वेता. आनी तो जाणवलो की जेन्ना जेजू ह्या रस्त्यार वेता, वो ताजो चान्स म्हणटा त्या भाशेन, वो ताका चान्स मेळ्ळो की आतां जेजू ताका पेकोणी दितलो म्हणून. कित्याक खूब पाटी जेन्ना तो भीक मागतालो ताणें आयकल्लें की जेजू नासरेताचो सगळ्या लोकांक भिकोणी दिता, मिलाग्री करता. आनी जेन्ना जेजू त्या वेळार बरोबर वेता सगळ्या हजारां लोकां बरोबर, तेन्ना हो बार्तिमेव व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना हजारांनी लोक आसा, एक कुड्डो मनीस जेन्ना तो बोबो मारता, एक तर तो कुड्डो, दुसरो ताका उठोवंक जायना, इतलो लोक थंयसर चलता, तेन्ना जेन्ना तो इतल्या ताळ्यान बोबो मारता की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर, जेजू थांबता आनी जेजू ताका आपयता. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना तो ताका आपयता, बार्तिमेव कितें करता? बार्तिमेव ताजे कडेन कितें आसलें तें, ताजो रोप आसलो तो उडयता आनी जेजू कडेन धांवता. आनी जेजू ताका विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? भाव भयणींनो, जेजू जाणवलो की ह्या कुड्ड्या मनशाक जायल्लें कितें तरी जायल्लें. तो काकूत मागतालो, ताका तो जेजू जाणवलो की ताका पोवंक जायल्लें म्हणून. पूण तरी सुद्दां जेजू ताका विचारता, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? तुका हांवें कितें केल्लें जाय? आनी भाव भयणींनो, आयज तोच जेजू एक एकल्याक आमकां विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? तुजे खातीर तुका हांवें कितें केल्लें जाय? भाव भयणींनो, हो प्रश्न जेन्ना आमी जेजू आमकां विचारता, तो आमकां जो बार्तिमेवाक विचारलो तो प्रश्न आमकां विचारिना. खूब पाटी हांवें पोत्तून म्हणला आनी आमी समजता की आमी जेजू कडेन वेतले, आमी हाका मागतले, तें करतले, हें मागतले आनी तो आमकां दितलो. भाव भयणींनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं,
जेजून सगळें जे घडूंक जाय आसलें तें घडलां आनी आतां सगळें संपालना. जेन्ना तो खुर्सार मेलो तेणें आमकां पेकोणी दिली, आमचे शिराप घेतले, आमची गरीबकाय घेतली, आमचे सगळें जे वायट आमकां फावोंक जाय आमची लॉस घेतली, आमचे इफेक्ट घेतले, जे आमकां फावो जावंक जाय आसलें तें तो भोगलो. आनी आतां सगळें ताणें आमच्या एके भाशेन आमकां सगळें तयार केलां. फकत भावार्था वरवीं आमच्यान तें आपणाक जाता. कित्याक जेन्ना जेजून सगळें संपलां तो आतां आमकां कसलीच पेकोणी दिवंक जायना. आतां आमकां तो विचारचो ना, हांवें आतां तुका कितें केल्लें जाय. ताणें तें बार्तिमेवाक विचारचें पडलें. कित्याक तेन्ना जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, तो मरोंक नासलो. पूण आतां आमी जीं नव्या कराराचीं भुरगीं आसा, आतां जेजू आमचे पासत मेलो, ताणें जें आमकां बरें करूंक जाय तें घडलें. आतां फकत भावार्था उणी. भावार्थ म्हणजे कितें? जेन्ना आमी देवाचें उतर जाणो वाचता, तेचें नियाळ कोता, आर्गां दिवन आमी ते देवा कडेन उलयता, म्हणटच आमी खंय भावार्थान चलतले हांव. समजा आमकां कसली पिडा आहा, कसले कोवीड आहा, कॅन्सर आसा, देवाचें उतर म्हणटा की ताच्या घायांनी आमकां पिकोणी मेवली. आनी जेन्ना हांव मागणें कोत्ता, हांव देवाक म्हणना म्हाका बरो कर, हांव म्हणटा अर्घान तुका जेजू तुज्या घायांनी म्हाका त्या कॅन्सरांतलो कोविडांतलो म्हाका पिकोणी मेवली. अर्घां दिवन आमी तें आपणायता. आयज बाब भयणीनो, जेन्ना जेजून ह्या भारतीमेकाक विचारलें हांवें तुका कितें केल्लें जाय, तेन्ना ताणें म्हणलें सायबा म्हाका पळोवंक जाय. आनी तेन्ना जेजून ताचो भावार्थ पळयलो. कित्याक ताणें सगळें आपलें सोडून तो धांवलो जेजूक उलो मारलो. ताणें म्हणलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. भाव भयणीनो, आयज होच जेजू आमकां सगळें दिवंक सोदता. कित्याक ताणें सगळें आमकां संपाडून तें आमकां घडून हाडलां. पूण फकत आमचो भावार्थ जाय. आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी. आमकां जाय आर्गां दिवन सगळें तें आपणावपाक. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमी आयकता, जें सगळें देवान घडलां जेजू वरवीं, तें आमी सजमून आमी तें आमच्या जिवितांत आर्गां दिवन आपणायता, तेन्ना खरेंच आमी देवाक महिमा दिता, देवाक आर्गां दिता, तेका वाखाणडी दिता. कित्याक ताणें जेजू वरवीं सगळें आमकां केलां. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खरेंच ह्या भावार्था वरवीं आमी चलपाक आयजतान आमी कमेस करुया. आनी खरेंच जेन्ना आमकां कितें देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कितें फावो जाता, कितें घडून येता, तेन्ना आमी आमची भलायकी दिवंक सगळ्यांक सांगपाक की कितलो व्हडलो देव आमचो, कितलो विश्वासी देव आमचो ताच्या उतराक. हें करून आमी आमचें जिवीत सारूया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगळ्यांक हांव आवडटा.